450 वर्सांचो जो पोर्तुगीजांनी ज्या तरेन आमचे गोंयचें शासन चलयलें, जे अत्यंत अत्याचारी शासन, ताचो अनुभव जो आसा आमी सगळ्या गोंयच्या जनतेन घेतलो आसा आनी ते क्षीण जे याद केलेले जायत. आमकां लक्षांत येता की गोंयाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर ज्या लोकांनी बलिदान दिलें, ज्या लोकांनी आपले पूर्ण समर्पित भावनेंतल्यान काम केलें आनी तांच्या अथक प्रयत्नाक लागून, तांच्या बलिदानाक लागून गोंय जें स्वतंत्र जाता, तांची याद करप ही आमची मुखेल जबाबदारी आसा. की काणकोणचो प्रतिनिधी नात्यांतल्यान काणकोण आमी कशें फुडें व्हरतले ह्या संदर्भांतलें चिंतन हांव सतत करीत आसता. आनी तें करता आसतनाच प्रामुख्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या गजाली संदर्भात विचार करता आसतना आमकां सगळ्यांक चिंता आशिल्ली की करमल घाट किंवा जो रस्तो आसा तो आमकां अत्यंत ताच्या संदर्भांतली आंदोलनां जालीं, त्या संदर्भात आजूय लोक चिंतीत आसा. अनेक पावसाळ्याच्या त्या दिसांनी जे एक्सिडेंट जाता, त्यामुळे आमी कितलीं वर्सां काडटले असो एक प्रश्न आमकां सगळ्यांक दिसता. कारण आमी तुमकां सांगपाक सोदता, ह्या सगळ्या कामाक आमकां वेळ लागचो ना. आमी कालच ह्या संदर्भातली अधिसूचना जी आसा की गॅजेटाक पास जाल्ली आसा की त्या संदर्भात ते लँड एक्विशन किंवा फॉरेस्टाची लँड आसा, डायवर्शनाचे प्रोसेस आमकां पूर्ण जातलें आसा. की आजही आमकां उदका संदर्भाची समस्या आज करम्याक आसपाक जायना. काणकोणाक 2 डॅम आसा, पण तरी सुद्दां जे आसा न्ही, ज्यो समस्या आज उरल्यो आसा की त्या समस्याचेर आमकां पाठपुरावो करून जो आसा ताका योग्य निरसन आमकां करपाक जाय. की आमी ठरलें आसा की फुडल्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही प्रत्यक्ष जे आसा की काणकोणाक उदकाची समस्या आसा, प्रत्येक गांवाक 100% जे आसा आमी उदक दिवंक शकतले, ह्या दृश्टीन आमी पावल मारलें आसा. पण आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हें सगळें करता आसतना सुद्दां सरकारी नोकरेक खंय तरी मर्यादा आसा. म्हणजे ही मर्यादा आमकां ओपून जी आसा की आमकां वेगळ्या तरेन जे आसा की पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान, अन्य उद्योग धंद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोणाच्या ह्या समस्येचेर मात करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां प्रयत्न करचे पडटले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न चालू केल्ले आसा. त्यामुळे म्हाका गॅरंटी आसा की आमी जो विजन 2030 2030 उपरांतचे काणकोण इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मळाचेर, सामाजीक मळाचेर, आर्थीक मळाचेर, रोजगारीच्या क्षमतातून सुद्दां जसं न्ही काणकोण एक विकासाच्या आमी फाटल्यान ना हें आमकां दाखोवन दिवपाचें आसा. ते काणकोण ज्या तरेचे आमी विचार करता 2030 उपरांतचे काणकोण ते विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनान जो आमचो संकल्प आसा, हावेस आसा, तो पुराय करूं शकतले. म्हाका दिसता आजच्या दिसाचेर आज अत्यंत बरो दीस आसा. ज्या लोकांनी की गोंयाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर जे बलिदान दिलें, समर्पण दिलें तांकां, आनी तांचे खातीर आमी हक्कान आमी सांगूंक शकतले, तांच्या घरच्यांक सांगूंक शकतले की तुमच्या घरकारांक की गोंय खातीर बलिदान दिल्लें आसा आनी त्या तरेन आमी हें काणकोण विकसीत करपाचें तांकां स्मरण दवरून जें आसा न्ही आमी काम करता अशें जर सांगपाक शकले आनी तें जर जावपाक शकलें आमी आनी ते प्रत्यक्षान येवपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार खरें अर्थान आमी तांकां श्रद्धांजली दिल्याची आमकां समाधान मेळटलें.